नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयलेले पिनारी अज्जो म्हणले काणी सांगता. एक गांवांतू मातमामू म्हूण एक मनीस आशिल्लो. तो भारीच पिट्टाशी लोभी, कसलोय वस्तू कितलो पोरनो जाल्यार तो कोणाकय दिना उड्डयना, तेच वापरत आशिल्लो. तागेलें एक पोरणी व्हाण ते पिंजून गेल्यार ते चमकोन घालता आशिल्लो. एक दिवस तो चमकून रस्त्यार वता आसतना एक फात्तोर आड्डोळ पडता. तेन्ना तागेले पांयां व्हाण निसूर खणये भितर पडटा. तो उठान ती व्हाण काडूंक प्रयत्न करता आसतना थोडे चेडूं थंय खेळटा आशिल्लें धांवन येवन आजा आजा कसो जालें हांव काडून दिता तुमकां म्हूण सांगून एक चेडूं खणये उड्डून तें व्हाण काडून वयर दिता. आनी तें व्हाण पळोवन सांगता, आजा ही सगळी पिंजून गेल्या, ही कसो जाल्या तुका, तुगेलें आनी एक व्हाणय काड आनी दोनूय खणये उडय म्हूण सांगता. तेन्ना खूब येता मामाक, तुमकां चेडूवांक दुडवा न्हू वचवें, तितली सुलभ उड्डोवचें म्हळ्यार पळय ओते आसा एक मोची व्हाण सम करतलो, हांव तागेल्या व्हरता पळय, तो कितलो जंद करून म्हाका समकोन दिता पळय म्हूण सांगता. आनी थंय वता. हें चेडूं आयकूं उमेदी, इतली फरकट व्हाण कशी ताणें सम करचें पळोवका म्हूण तांणी तागेलो ओटू वताची. थंय वचून व्हाण सम करतले लागीं मातमाम तें व्हाण दिवन समकोन दी म्हूण सांगता. तो तें व्हाण पळोवन सांगता, हें कसो सम करचें मामा, उडोवन सोडी विंगड घे म्हूण सांगता. तितली सुलभ तुका सांगूक, एक फत्ती मान सम कर पळया म्हूण सांगता. तेन्ना तो मोची तातूंतल्या गुणगुणता, फत्ती मारकाय फत्ते, हाका एक खोंबू जाग ना हांगा, पिनारी अज्जो म्हूण म्हणटा. तें आयकून चेडूं बारी हांस येता. तांकां तें नांव भारी छंद दिसता. तांणी पिनारी अज्जो म्हूण सुरू करता ताका. त्या दिवस देखून मातमामालें नांव पिनारी अज्जो म्हूण जाता. थोडे काळान मातमाम म्हळ्यार कोणाकय कळना, पिनारी अज्जो म्हळ्यार मात्र कळटा. तशी आसतना पिनारी अज्जालो एक पूत परगांवां कामार आसा. तागेलो एक दोस्त गांवां वता म्हणून तो ते दोस्ता लागीं तागेल्या अम्मा खातीर एक उडगीर पेटयता. दोस्त त्या केरी येवन मातमामालें घर सोदितर आसता, मातमामालें घर खंय म्हणून. थंय खेळटा चेडूं पुरा तशें कोणय ना हांगा म्हूण म्हणटाची. तो मागीर थंय सोदिता आसतना एक घरा दुखून एक दादलो मनीस भायर येता आनी कोणाल घर जाय तुका म्हूण म्हणटना मातमामालें म्हणटना मातमामालें घर वते आसा पळय म्हूण तो दाखयता. तेन्ना चेडूं सांगताची, तूं पिनारी अज्जालें घर म्हूण आमी सांगना आशिल्लीं वय, आमकां गोतू ना तो मातमाम म्हूण म्हणटाची. ती खबर आयकून मातमामालें बायले दोळ्या उदक येता. कसलें अवमान हें, आमगेले पुत्ता कळल्यार ताका कितली बेजार जायत. हांव कितली सांगलां तुमकां ती फरकट व्हाण उड्डया म्हूण म्हणटा. तेन्ना ताकाय बेजार जाता, जायत गो, तूं सांगिल्लें म्हणके हांव तें उड्डयता म्हूण सांगून तो ती व्हाणी जोडी घेवन भायर उडोवच्या वतना थंय एक भीक मागतलो राबून आशिल्लो. मागीर ताका तें उडोवच्या मन येना. तें काडून भीक मागतल्या दिता, गे वस्तू घाली म्हूण. भीक मागतलो थोडे दूर वचून बैसून हें घालची तशें आसवें म्हूण त्या व्हाण अशें पळयतर आसतना गांवची एक मनीस तो शाळेंतर आशिल्लो. तें पळोवन तूं कसलें पिनारी अज्जालें व्हाण खांपून घेवन आयला वय म्हूण तागेल्या दुखून तांडू वता. तेन्ना तो भीक मागतलो सांगता, ना 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 हांव खांपिल्लें न्हय, ताणें म्हाका दिल्लें म्हूण सांगता. कांय पूण उलोव नाका, तो हें व्हाण दान दितलो न्हय, तो कोणाकय कसलेंय दितलो न्हय, तूं खांपून घेवन आयला म्हूण सांगून तो तागेले भीक मागतल्या हाता दुखून तें व्हाण तांडून घेवन एक पेपरान गुटलान घेवन मातमामा हाड दिता. पळय मातमामा, तुगेलें व्हाण खांपून व्हरता आशिल्लो तो भीक मागतलो आनी भितर दवरी म्हूण सांगता. तेन्ना ताणें वतरी बायल सांगता, पळयलें नवें म्हूण सांगता. ना गो, ताका आतां विंगड उपाय करता म्हूण सांगून तो तें व्हाण घेवन एक न्हंयतल्या वता आनी न्हंयत उडोवन सोडता. आनी जाल्ली हाची खबर म्हूण लेकून खुशेन घरा येता. तो घरा येवन पावून थोडो वेळ जावं भितरी एक झळकी धरतलो तें व्हाण घेवन येता तागेले घर कडेन. आजा आजा तुगेलें व्हाण पळय म्हगेलें बलें सिरकून पडली, तुगेली नवी व्हाण हांव जाग्रतेन घेवन आयलां म्हूण सांगून दिवन वता.
हे देवा आत्ता कसं करचें म्हणलें तो सांगता राब आतां हांव कसं करता म्हूण पळय तूं म्हूण सांगता आनी एक चिल्लां भितर ती व्हाण घालता आनी बस्सनी वता पळय दूर दूर गांवांक थंय वता आनी बस्सार बशिल्ले एक मनशाल्या सांगता हें पोटली तूं तुगेल्या गांवां वतरी त्या गांवचेक कोयरा डब्यांक घाली म्हूण सांगता. तो जायत म्हणटा. ताणें कसलें बातसलें म्हणून कोयरा डब्बे विंगड गांवां वचून घालपाक कसं पळयता म्हणून तो ते पोटली सोडवान पळयतना बस्सार बशिल्ले एक मनीस पळयत ते अय्यो तूं काण घेवन आयला वे पिनाराच्यान वाण ती म्हणटा आनी तागेल्या हातां दुखून ते तांडून घेवन पिनाराच्यान घरा येवन दिता. तुगेलें वाण पळय कोणकी खांपून व्हरता आशिल्लो म्हणून. आतां कसं करचें म्हूण लेखतर आसतना पुत्ताई खबर कळटा. तो आम्माल्या सांगता आमा तुमगेल्या गांवांत एक वस्तू संग्रहालय आसा न्हय थंयक तें वाण दान दियाची जाल्यार मात्र ताजे एक कागदय बरोवन दियाची हें आमी हें वस्तू संग्रहालयाक दान दिल्लें म्हूण सांगून बरोवनू दियाची नाजाल्यार वापस थंय दुखून तुवें वाण तुमगेल्या घरा येतली म्हूण सांगता. तशी करतात आनी हें आमी वस्तू संग्रहालयाक दिल्लें म्हूण सांगून एक कागद बरोवन थंय येवन दिताची थंय तागेलें वाण दवरताची. 1-2 म्हयने जावन आसतले एक दिवस म्हाजो मामू पेंटा वता थंय तो पळयता एक परगांवचें मनीस येवन जनाल्या समजितरस हे गांवांत एक वस्तू संग्रहालय आसा काय नवें थंय एक पिनाराज्याल वाण आसा काय नवें तें खंय जाता म्हूण निमगीतरस तें पळयतना हाका लज्ज जावन तो हळू थंय दुखून धांवन घरा येता आनी बायलेल्या सांगता वेगो अशेश जाल्ली म्हूण सांगता. तेन्ना ती ताका सांगता हांव तुमकां कितली सांगलां एक वायट नांव आयल्यार तितली सुलभेर बच्चय ना तें मागीर तेंच तुमी दान धर्म करून चांग काम करून एक चांग नांव आयिल्लें जाल्यार तें तशीच आसता आशिल्लें वय नवें म्हूण सांगता. चेडवानो कशी आशिल्ली पिनाराज्याल काणी आनी एक बुधवारा नवी काणी उट्ट मेळया. नमस्कार.